रिझर्वेशनाचेर थंय खंय तरी एडवोकेटान बीन अशे आपले व्ह्यूज मांडल्या. ते म्हणटा की 2001चो सेन्सस हितून वापरला आनी तुमकां 2001 एसटी स्टेटस नासलो. एसटी स्टेटस 2004 मेळ्ळा. तेन्ना तुमी ओबीसी आसले. सो 2011 2003 मेळ्ळा. सेन्सस 2011 जाल्लो तो मेन्शन करप आसलो. तो करिनासतना 2001 केला. हेजेर तुमी कितें म्हणपाक सोदता? पळय, आमी एक्सपर्ट न्ही. आतां हें बील जें आसा तें लोकसभेक थोरो डिस्कस जालें, राज्यसभेक थोरो डिस्कस जालें. ज्या जाग्यार आमचे एक्सपर्टायज आसा थंय डिस्कस जाल्लें आसा. कितें त्या बिलार समजा कितें आसलें जाल्यार त्या वेळा पार्लमेंटाक आनी इवन 1 वर्सा पयलीं आमचे राष्ट्रपतीन एसेंट दिल्लें आसा. राष्ट्रपती ही फायनल ऑथॉरिटी. इनकेस अशें कितें आसल्यार ती हें करना, एसेंट करना. आतां आपल्याला ओपिनियन दिवपाक किंवा कोण एक्सपर्टायज आसा तेजें डिस्कशन त्या लेवलाचेर जावं न्ही. आमची मागणी कितें आसा की हें आमकां नोटिफिकेशन आमकां तितले आमी एक्सपर्टायज न्ही. आमी बाबा साहेब आंबेडकराच्या घटनेनुसार जें आसा तें दिवचें, इतलो अधिकार आसा. सो इंटरप्रेट करपाचें तेजें करून सगळें जाल्लें आसा. सो ताजें तेंच्यान कोणूय आपल्या ओपिनियन दिवपाचें कितें ना दिवपाचें. ना पूण ही मिस्टेक खंय तरी तुमकां म्हारग पडपाक शकता बीन अशी. हेजे संबंदी कांय आमी कोण जे म्हणटा एक्सपर्ट म्हणटा तेजे कांयच हितून प्रॉब्लेम येवपा ना. जें हांवें तें बील स्टडी केलां त्या बिला प्रमाणे बिलान सगळे हेजी कायद्याची तरतूद केल्ली आसा आनी म्हणून तर ते दोनूय पार्लमेंटाक पास जाला. सो वी आर शुअर आमी खात्री आसा हें कायदो गोंया खातीर काडटना लागू जालो. तो एक्चुअल त्या बद्दल हें म्हणजे नोटिफिकेशन काडल्या बद्दल सरकाराचे केंद्र सरकार गोवा सरकाराचे अभिनंदन करता. प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह आनी खासा करून आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत खरें हेंचे आमी आभारी आसात. खूब उशीर जाल्लो आसा पण जे कमिटमेंट फाटल्या फावटी जे अमित शाहान दिल्ले त्या कमिटमेंटा प्रमाणे तेणें आतां सद्या ते नोटिफिकेशन काडलें आसा. नोटिफिकेशन काडप होच एक मातसो प्रोसेसाचो पयलो भाग आसा. तो जाल्लो आसा. सो हेचो प्रॉब्लेम कांयच जावचो ना अशें म्हजे हेजे प्रमाणे म्हजे नॉलेजी प्रमाणे आनी जी आमी असेंब्लीक जे बिल पास करतात आनी जे पार्लमेंटाक सुद्दां जाले जाल्यार ते तशें पास जायनासलें. ते जाल्लें आसा. त्या हेजे प्रमाणे आमकां दिसता की ते थोडो परफेक्ट आसा. 2001 सेन्सस वापरप हो खूब पयसलो गजाल कशें दिसना. 2011 जाल्लो आसतना. सो त्या संबंधी टॅक्निकल कितें इश्यू आसात तेजेर कोण जर आपल्याला जे कोण एक्सपर्ट आसा तेणें ओपिनियन दिलें. पण आतां ते ओपिनियन कितें आसपाक जाय पयलीं जेन्ना डिस्कशन येतालें तेजेर संबंदी कांय पॉयंट तांकां थंय फॉरवर्ड करपाक जाताले थ्रू तुमचे MP. पण आतां इट इज लेट न्ही. इट इज लेट. पण म्हाजी म्हायती प्रमाणे जे अशे बिला संबंदी केन्ना आतां पर्यंत सुद्दां अशें काल गेल्या डिबेट आयकतालो किंवा तेजे म्हणणें आसलें आमचे क्लाफास त्या संबंदी बरेचशें स्पश्टीकरण केल्लें आसा. जर आमी म्हणटा तो तेजे कॉन्स्टिट्युशनल तेजे मातसो बरो अभ्यास आसा. सो तेजे बी आयकतालो. तेजे म्हणण्या प्रमाणे सुद्दां म्हळ्यार हितून कांय प्रॉब्लेम जावपाक शकना. अशें इन शॉर्ट अशें ताणें ब्रिफींग केलें. हे सद्या लागू केला. इलेक्शन बेगीन जाल्यार इम्प्लिमेंट जातले. वन पास्ट जे हें आसा कांय UP सारके गव्हर्मेंटान 3 म्हयन्यान तांकां डायरेक्शन दिले नंतर 3 म्हयन्यान हो प्रोसेस जाल्लो आसा. इट्स अ फॅक्ट आसा आमचे कडेन. सो त्या धर्तीचेर गोंय जावं येता. तुमी एक विश्वास दवरून रावता? हांव 100%.